तुम्ही केदने मेळतती तुमಗೆला केदने निमगुच म्हणावं लागतं अय्यब्बा तुमಗೆला अम्माल प्रश्न की देवा 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 उत्तर देऊन देऊन मग पूर जाऊन गेले आम्ही ऐकलेल प्रसक्ती की ಹೊಯ್ಗೋ ಸುರೇಖಾ ಕಸಂಕಿ ತೊಂದ್ರೆಸ್ಕೋತೈ ತೊಂದ್ರೆಶಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಲರ್ ಕಸಮುನ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಕಳ್ನಿಗೋ तार मायनी वैकुंठ मामू अक्कल वैरी नकना तिलप्रा कसं दूर सांगतसिलिंती विषय कसं म्हणू कोलचेक हो आमगेल विषय नात सोणा आसिलो मधमध्ये तो तमक टॉन्ट मारून उल्लोचे तमाश करचे कोरनो तंगेल तोंड दंपिसिल पळताणे मग करेक्ट कसं म्हणू कळनी त्याला कसं की ತೊಂದರೆ दलेलंतू ಗ್ಯಾರಂಟಿ गो ಗ್ಯಾರಂಟಿ होई ಅಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಪ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ त्याला तिगल तोंडारी भारी दुःख कुठून दिसतसील गो बाबाजी तशीची केदनावरी खुशेर नासिलो एक नमने बलात्कारारी तोंडारी हास हाडून घेतले म्हणतात पळय तशी असील गो हांवें मागीर उतराबलो तांणी कितले गुट्ट करतना हांव आनी केतकूच समने म्हूण दिसले जाल्यार एक अंतू अर्थ दलगो जेवणा खाणाक कसं ತೊಂದರೆ ना सध्या म्हणटाक आरामार आसा ती हा जेवणा खाणाक ತೊಂದರೆ ना म्हूण दिसली नव तुमका तितलं पुरो हरलेल देव कशी मुखार दितलो आदने पायी चढू आयले कालांतू होनीक सूख मेळतले हे कसं म्हणाली दुड्ಡು दिल्ले तुम्ही ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲಾಗೋ ದಲರಿ ಅಕ್ಕಕನಿ ಬಾವಾಜಿಗ ಕಳ್ಳಿಕ್ಕಿ ನಾಕಿ कसने दुड्ಡು दिल्ला अक्क कळकी नाकी म्हणारी सम संगती 1-2 रुपये वेता हावे किदनाय वच्चन ती लोग ते गेलेले तांके तेवढं आश्चर्य दल्ला मक्क कसं की विषय कळणू हाव वय नाही की पडोच्या काईल म्हणून तांकां एक अनमान येऊन असता तशेंच तेन्ना हांवें दुड्ಡು दिले तांकां बेजार जायना सांग ताका हांव कसं केलो तुसवे तू सामान दिल पळय हे काड न्ही तंतूची दुड्ಡು दवरून दिल गो अक्क कशी पुरा रितयतना दुड्ಡು हाता मेळटले ते तीन पळोच भितर हांव हांग घेवन आसता अक्क तेन्ना घेवन घेता म्हणून हांव हे उपाय केल गो जाल्यार आत्तां म्हाका भयंकर तस गो सुरेखा अक्क मेळ्ळा की ना की म्हणून अय्यो देवा तुमको बुद्धंत मणका की दड्ड मणका संगती अंगडी कडे बस रक्तस्तन पुणी बाबाजी लगे कुत्तर सांगचे नव्हे चिला भितर दुड्ಡು दवरला म्हणून 100-200 जाल्यार पुणी हा म्हणी येता 1000 गटले दुड्ಡು अशी कोर्ट समवे तुम्ही ते माय माव समना म्हणता ते त्यांनी खैदो काण घेतलं कसं करतात तुम्ही कडे रे म्हणून एक विषय गोत तसा ना आमका तोंड सोन सांगचे तशी ना कसं करचता अयो होई नाही गो हांव तिगेल मायमावल ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ करनी नहीं पाप तन्नी ದುಡ್ಡನಿ ಕಾಣತ್ गो पाप तसल जन नहीं तन्नी तल्लरी खैंद वो पडलारी अयो देवा ಮತ್ತೆ कवचनी गो मक्का वनमाला ये कसं आलोचन करतेस तू हा कसं निमगिल्वे तुम्ही कसले कश बेजार रस गो तुगेल भाऊ काली चमकल म्हणवे भाव चमकल म्हूण बेजार दल्ले दलरी पुरसत ना म्हाका बेजार कोण घेवन बसच्या काही पुरसत ना तशीच मुगेल परिस्थिती हात बोन काम दुड्ಡು मात्र एक कडे मेळना आज सोडा ती नाही म्हणता आज परब मो कसं करची संगती कसं नाही कोरिया म्हळ्यारी एकाच एक सामान ना हांव पूजेचे एक 7 वायण नव्हे सिंगर सुन दवरला मागीर गेले एक 7 वायण मी गेले एक 7 वायण ಒಟ್ಟುची दोन सिंगर सुन दवरला एक फोन कलरच्या काही बेजार कोण घेना गो वनमाला ही आमगेल परीक्षे समय म्हणल्याक मुखार सूख दिवका म्हणून देवान आतां कश्ट आमकां दिल्ला गो पळय हे कश्ट तकून आमी तितलो ओग्गी पार जाता ती देव एक ना एक वाटेरी आम्ही कसं म्हणून हे गांवतल्यांक कळची तशी
कोरनू करत गो देवच आमगे लोट्टू आम्ही न्याय रीतीरी निष्ठेंतो प्रामाणिकतेंत असताना आम्ही कसं लाईक भिव का सांग त्या सोडी परफेक्ट नव्हे देवा पंचकजाय कस कसं जाऊ का म्हणून म्हाका लिस्ट कोण दी हाण दिता हा इथे काली व्यारदल्ले म्हणून सांगितलं तुम्ही त्या दुडवांतू परबे दवकदल्पर सामान हडियत मो ಅಯ್ಯೋ ವನ್ಮಾಲ ವ್ಯಾರದಲ್ಲೆಲ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡನಿಕೆ ಹತ್ತ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ ನಾಗೋ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕನ कसन सांगचे सांग 1,000 हप्पोळ घेतली गो 1,000 रुपये 1,000 हप्पोळ घेतली गो दिन आमून मस्त पुरं हे केल्ले नाजूकर उरलेत असती हांवें तितले नाजूकर उरलेले तितले भितर महिना येईल गो तागेलेद्राक चर्चा करची नाका म्हणून दायत म्हूण सांगून ओपून दिवन सोड गो तिका एक जाले 1,000 कसं पुणी हाडका न्ही गो म्हणून हे केल गो हांवें दिवन सोडले ती वे बाबा सांज सुमारत ना गो ती म्हयन्यात हेद्राक आमगे घरा विशीं उलोवच्याक तयार जाल्ली गो तसवे ती कशकी कोण तिका घरा पेटयल गो हांवें अय्यो 1,000 1,000 हप्पोळवे अय्यो देवा कोप्पूना गोवन मला म्हाका कसं कोरका म्हूण कळ्ळी गो अशें महिना ते तसं ही पडलेली चर्चे रबल्या कसं कोरका म्हूण कळ्ळी गो महिन्यातन येईल तेन्ना कसं नाही पुणी कोरका नव्हे म्हूण सांगून हांवें तितले जाल्यार तितले म्हूण सांगून ओपून दिवन सोड गो 500 रुपये दिता आनी 500 मागीर दिता म्हणलेल गो ताका लागीं आत्तां दिवका म्हूण कशें सांगचें हांवें हा म्हणले घेऊन चमकल गो आणि केपत ना पडले हा हप्पोळ दिल्वे तिका दल्ले आणि ताका तिला उद्दा सोडका तिची त्यानी वापस या ना 5 रुपये नी 5 रुपये दिवून घेवती भारी कंजूस बायल मनीस म्हणटा ती तांगेल हंगेल घरा खबर हेकड तेकड कोर न्हू तिगेल फायदे पडयत ती आमगेल कष्टात गोतच नव्हे तशी जावन मेळ्ळेल तितले बाचून घेवया म्हूण आयल्या ते कसं की म्हणतात मग दुसऱ्या घरा उज्ज पडलेल तेन्ना आंग हुणकोन घेवचें म्हणून तसर जातीची ती वचून तिकते दिल्वे तुम्ही कसं करचो गो हातान ती 1 रुपये दुड्ड ना घरा सोयीर येतस म्हणटना म्हाका त्या मिनिटार कसं कोरका म्हूण कळ्ळी मेळ्ळेल तितले मेळ्ळे म्हूण सांगून दिल्ली गो आज सोडी कृष्णार्पण कोरून दिल्ला हांव मनान तूं आतां त्यावेळी ना मुगो कसं करचें सांग परब म्हणटा आजी होई म्हणता नार्लसिले ते इतले सिंगर सुद्दां व्हरला आनी आमगेल वाली रसिले हे तवशे आनी 1-2 कब्बा कुडको प्रगान दवरला त्या चूर आशिल्लें केला आनी घरान तुझी लोणी आशिल्ली न्हय तूप कोण दवरला तुप्पा दिवची जळवया म्हणून कसन विचित्र न्हू म्हणटा त्याल हाडूक दुड्ड ना घरांत आशिल्ले लोणी कोडून तूप कोण तुप्पा दिव देवाक सगळे कुशेरी देवाक तुप्पा दिव लायता ती आमगे ते त्याल हाडचेक दुड्ड ना म्हणून तुप्पा दिव लायतस ती हासका की रडका की एकूय कळता ना हा आमगेल ते भितरची कुडांतू हांव एक्स्ट्रा सामान दवर नासता हंग जाग ना म्हणून थंय दवर नासता थंय कसन दव मेळटा की पळयता फोव न्ही आस पयरी चुडे पुजा हाडलेल फोव आस गोडे कसकी ना पळयता आनी हांवें पुरा भाजून दवरलेले आस जे चण्याचे पिठी चण भाजून पिठी कोण दवरलेले कडे येळा पिठी पुरा आस म्हणटा गोड एकच एक ना पळयता टायमे मेळ्ळारी दल्लवे तुमी ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕತ್ತಿ मेळ्ळवे ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ हा तू म्हाका धैर्य सांग हांव तुका धैर्य सांगता रांदप मात्र नित्यांत लेकरी तवळ दुखून आलोचन करतस न्हू सुरेखा कसं आयडी मेळ्ळी वे हा एक आयडिया मेळ्ळी म्हणटा कसं आयडी मेळ्ळी गो चिक्की रब्बती तुमका कळता हांव एक फोन करता अक्का फोन कोण निमगीत को नाका गो तशें निमगू नाका गो चिक्की रब्बत म्हणटा उलयता हा रिंग जातस हा फोन हॅलो सुरेख गो महिन्यात पावलवे
हा होई म्हणे हानी रात्री पावलींती आणि तिथल्या वेळार कसन फोन करचे म्हणून हांव न्हू तेराबली हांव तुका कसं सांगता म्हणल्यार म्हळ्यारी हे चील रितेल वे तुम्हें हांव अशी कसलेक म्हळ्यारी माईन तू किश्ट म्हणून हे चिंचांबे खूट कोण पेटयल्ले खई दवो तू पळे नशी बॅक सैड दवरला रे कर्ड ओपन दावनो बाहेर नी पडला रे म्हणून ताका तुक संग्या म्हणून फोन केले आणि बाकीच पणी हॉड ना हे चिंचांबे खूट एक पळे म्हाका तेंची येचन होन्ने ಬಾರಿ ಪುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತು ಓ ಈಗ ಅಮ್ಮನ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ चिंचांबे खूटवे अय्यो हा पळले नासिल गो सुरेखा तू सांगता मग तोंड उद्दा येतच गो मारायती दायत गो हत्ता पळयत गो काली महिनातनेल खुशेरी मग कसने ಮತ್ತೆ वचनीगो तशी चील दवरल्या आणि आमगेल घरान तो गोतच नवे गोरवा काम घरा भितरी हे ते हंतो विसरनु गेल गो उडगास केला आयदले आत्ता हाव पळयत गो आत्ताच पळ होन्ने मायन पाप मस्त प्रीतींत केला करतान पुरा तुगेले जप पळे तू सान असताना अश करतसिली तश करतसिली ही चिप्रा संत चिंचांबे खूट केला तितले प्रीतीन पेटयला खंय दव भायर पडल्यारी वेश धरल्यारी म्हण म्हाका मात येवन पळ होन्ने तू फ्रिजा दवन घेतल्या रे तुका मस्त दिवस येता पळ एक पंत काडी आत्ता काडी मगे लद्रक काडी ते समस म्हण सांगले रे म्हाका समाधान दायत मारती दायत पळयता एक काम करता हंगे लगीच पळोचे सांगता हा हा दायत होन्ने तुम्ही गेला गोलयतास बाबाजी काढतलो इते मैनातन हेळल चील एकचूर काण पळयती ಅಮ್ಮನ ಚಿಂಚಂಬೆ ಗೊಜ್ಜು ಪೆಟ್ಟೆಲ ಕೈ ಹೆಚ್ಚೂರು ಚೀಲ್ ಕಾಣು ते कर्ड एक फ्रिजा दवरती हा दायत गो हा आणि बॅग रितयत असत गो आणि अम्मा कसं करतस माई सुन्मे येते चमकलिंती पावसू सोडला की वात येईला चरडुमे खेळका खेळका म्हणून हट करतसिलिंती म्हाका बैसून बैसून बेजार जात गो हांवे गडी सुन्मे येते वचून येता म्हण चमकलिंती आणि विश्वनाथ विनोता भवजी तुगल माय माव पुरा आराम नवे होई गो आम्ही सगळे आराम असती हा हे कसने चिंचंबे खूट मेळवे होन्ने अर्जंट कोर नग्गो सुरेखा पळयतसती इथे मेळवे हा होई गो मेळ्ळे रा फ्रिजा दवर सोडता मेळ्ळी खंय गो सुरेखा एक चुरू भायर पणी गो करेक्टस आत्ता खुशी वे तुका हा आत्ता समाधान दल होन्ने लायकोन जेवण करती हा दायत होन्ने दवरता हा दायत गो सुरेखा तूची अम्मा सांगील दिसता नवे गोज्जू करचक हा सांगील नाही अब्बा मायनाची कोण दिलेले आणि तुमगे ते येतात म्हण कळली कुठल्या मायन एक एक सूर केली त्या करका हे करका म्हणून मागिरी सुरवेर हांव एक चिंचांबे खूट करता आमगेल वनमालक बारी इष्ट म्हणून सूर केली ती कई दुकून गोज्जू दाऊची ते पळे तुगेले बाल लिहिले होई गो सुरेखा ऐकून खुशी दल्ली गो दायत गो फोन दवरता इथे कशी हावा कितले म्हळ्यार मिगेल मगा बाईल सूपर सुरेखा सद्या हन्नेल आतक ದುಡ್ಡು मेळतस नवे खुशी दल मका हंग पळगो वनमाला हा इतले ದುಡ್ಡು होई गो दुड्डूची ते चिल्ला भितर आसिले महिनातन आमगेल खातीर ते चिल्ला भितर घाल्लेलेस का गो आमकां डायरेक्ट जावन दिल्यार आमकां बेजार जाता म्हणून ताण चिल्ला भितर दवर न्हू दिला गो होई म्हणता तुम्ही सांगील करेक्ट
आम्ही दुड्डू घ्या ना ती म्हण सांगून अशी चिल्ला भितर दवरून दिला ताणे छे ग्याರಂಟಿ वय म्हणता तक विषय कळला कोणाल की दुखून हंगत पूर्ती खबर कळला एकाची केदने आनतिल अशी आईल मात्र इतलं दुड्डू दिला म्हणारी विषय कळला त्या पुरा आलोचन कोर नाक वनमाला देवन तगल रुपरी अमके हे दुड्डू पेटोन दिला गो देवन दिलेले बरप कोरोक कसने ना म्हणून आलोचन करतसिलीन नवे तका देवन चिल्लांतू देवन दिला गो हे महिन्यातून दिलेलं नाही देवन दिलेलं गो आमगेल कष्ट कसन सांगका म्हूण कळतना तितले खुशी जातास गो असो कसने उरलं नाका आम्ही आज नाही फाय कशी पुणी कोरनो खंयची रुपरी महिना तक हे वापस करूया आता मात्र कसने उरलं नाका तो पाप तो पडे आमक एक चूर मना दुःखे नशी दूध दिला पडे अशें दूध दिल म्हणके जाऊ का तशें गोतनातील म्हणके आसका कितले बुद्धांतीक पडे ताका बेजार कोर नाका कसें की हे आमगेल चांगाक म्हणले क्या परबे कितले जावका पडले तितले मात्र उपयोग सोन घेवया पण कोणाका उंगल कसं नाका खर्चात दवरून घेवया आम कसं कष्ट येयला जावका जाता मके भारी खुशी दल म्हणता हे गौरी ननी गणपती नाची पेटेलेले खुशी भारी खुशी दत म्हणता देव मिगेल कोळारच्या केन्नाय अशीच खुशीर दवरो केन्नाय तन्नी अशीची सगळ्यांक सहाय करची तशी दावो देवा मिगेल कोळार केन्नाय सुख शांतीन तू पोरनसो यो सुरवेरी हे दुड्डू देवाल मुखार दवरनो देवाक पांय पडया आमगेल काम सूर करूया तुमक सगळ्यांकय गौरी पूजे वायणा पूजेचे हार्दिक शुभाशयो देवू तुमक सगळ्यांकय चांग करो तुमगे सगळ्या जणांले मनाचे अभिष्ट पूरैसुव म्हणून हांव देवालाक प्रार्थना करता आम्ही कितले न्यायरीतीर असले रे पूजे पुनस्कार करता असले रे आमकां कसले कष्ट म्हूण आमी कितली की पण आलोचन करता ती मुखारी सूख मेळचे खातीर आजी कष्ट मेळ्ळा म्हूण आमी केन्नाय आलोचन करना ती वय कष्ट भोगले रे मुखारी इश्ट खंडीत मेळटा आमकां उजवाडे महत्व कळोवका म्हळ्यार काळो कशें आसता म्हणजे अनुभव आसका नवे ते अनुभव आसल्यार मात्र आमकां उजवाडाचे महत्व कळटा तशीच कष्ट भोगल्यार मात्र सुखाचे महत्व कळटा जीवनांत बरी सुख असल्यारी कष्ट आमकां कसं म्हणून कळना म्हळ्यार सुख खुशी दिना आनी इतले दावका म्हण दिसता तेंची कष्ट पळोवन सूख पळयल्यार आमकां जीवन संतृप्त जावन आसता नवे ती महादेवी गौरी महिषमर्दिनी कात्यायिनी नाना नावान तपसून घेतली महामाई आमगेल सगळ्याले कष्ट दूर करून इष्टार्थ मेळची तशी करो म्हणून हांव देवालाक प्रार्थना करता तुमकां सगळ्यांकय वायणा पूजेचे हार्दिक शुभाशय वनमाला आजी जय दीस असने गो आमगेल शरदी किणिले सांग गो श्रीमती प्रज्ञा आणि श्री गणेश किणी हंगेल दुव शरदी किणिले आजी जय दीसु आमगेल मोगाचे शरदीक जय दीसाचे हार्दिक शुभाशयो देव तिका आयुष्य आरोग्य वृद्धी कोण दिवन उज्ज्वल भविष्य दिवो म्हणून देवालाक आमी प्रार्थना करता आमगेल विडियो कशें आशिल्ले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक मस्त जन लायक शेअर सबस्क्राईब करून मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट कराती आम्ही आणि तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद।